मडगावच्या होली स्पिरिट फेस्ताची फेरी फुटपाथार लावपाक हायकोर्टान न्हयकार दिवन लेगीत सध्या रवींद्र भवन वाठारात फेरी भरल्या। मडगावच्या मुख्याधिकाऱ्यान फुटपाथाचेर फेरी भरतल्यांची नोंद घेवपाचो आदेश बाजार निरीक्षकाक दिला, मात कारवाय करपाचो कसलोच आदेश ना अशें बाजार निरीक्षक म्हणटा। पालिका आपली येणावळ वाचोवंक सोदता असो दावो एनजीओ करतात। पूण आज तेणें ऑर्डर दिला की हे जे कोण ह्या रोडाचेर कोणी कितें केला गिरायक केल्या तेजेर तूं एक्शन घे। एक्शन म्हणजे कितें? माझी एक्शन म्हणजे पयलीं त्या इलिगल कोणी घातल्या त्याची नांवां एकठांय करपाचें आनी चीफ ऑफिसराक पावोवपाचें। म्हाका हांगा तशें डिमोलिशन हो रिमूवल नोटीस ना आनी हे वेंडर्साचें इलिगल कोणी केला तेजी एक्शन कितें घेतले हे चीफ ऑफिसर ठरयतले। तेजे म्हाका पावर्स ना आनी म्हाका हेजे तेणी पावर्स डेलिकेट केले ना। म्हाका प्लीज प्रोटेक्शन दिला एक्शन घेवपाक। आनी तुजे म्हाका जर हेजे आनीक म्हटलेलें आहा इलिगल पॅसेजी कितें वस्तू जाल्यार काडया, ते धरून हांव काडपाक शकतालो, पूण एक पेंडला खातीर ते डेमोलिशन करपा खातीर रिमूवल करपी अशें म्हाका खंयच मेन्शन केलेलें ना। पॅसेजी कितें आसला काडचें म्हणून पॅसेज काय तयार जावना अजून आनी फेरी चालू जावना। फेरी चालू जातली त्या वेळी पॅसेजीक जर पब्लीक स्मुथली वॉकिंग करपाक कितें त्रास जाता जाल्यार ते आठले जावचें न्हू अशें हेजें क्लियर बरयलेलें आहा। मेन मॅटर जाला रेव्हेन्यू। आतां ते एसपीडीए ग्रावंडार शिफ्ट करूंक सोदनाय आपला रेव्हेन्यू एसपीडीए वयतलो म्हणून इंक कन्सर्न कितें तूं रेव्हेन्यू ओ ट्रॅफिक ओ इनकन्विनियन्स टू पीपल। खंयच्या फेरीगाराचेर कोणाचेर आमी एगेन्स्ट नाय। आमी फकत इतलें सांगूंक सोदताय बाबा तुमचें तें ट्रॅफिक थिंग ब्लॉक जाता तें तुमी सगळें हांव बरा तें काडाय आनी एसपीडीए ग्रावंडाचेर घालाय। रेव्हेन्यू कोणाकूय वचो लास्टाक गव्हर्मेंट ट्रेजरींकूय येता। This fair, they are giving a political color. We are just following the High Court's orders that footpath and the road should not be encroached and should not have obstructions during the fair. So that is what is our main aim. Let them have their fair as original days and timings what they had, but only the shifting is required. गोंय मास प्रकल्पातले गैरप्रकार उक्ताडार हाडपी समाज वावुरपे आडच आतां गोंय मास प्रकल्पान कागाळ नोंद केल्या। परवानगी घेनासतना ते प्रकल्पाचे वाठारांत भितर सरले म्हणून तांणी पुलीस कागाळ केल्या। फकत प्रकल्पाची बदनामी करपाक ते आयिल्ले अशें लिंडन मोंतेरो म्हणटा। वावुरपी म्हणटात आमी गैरकारभार उक्ताडार हाडले, कागाळ करतात जाल्यार करूं। With the sole aim of defaming the Goa Meat Complex. There has been no illegality going on at the Goa Meat Complex. If there are any illegalities going on, why are people not going, or why are these so-called activists or so-called NGOs not going and filing complaints before the competent authority? Why are they coming, barging into the Goa Meat Complex and trespassing? What is the intention of these people? Merely because somebody is accompanied by a police or a person in uniform doesn't mean that person's entry becomes legal. What authority do the police have? Did the police have a search warrant? Were they authorized or directed by any competent court? No. In fact, they have got a bigger agenda. These people cannot digest the fact that Goa Meat Complex and this present government led by Honorable Chief Minister Mr. Manohar Parrikar is doing a good job. They are not getting any other issues to corner the government. That is the reason why they are coming up with such issues to cause embarrassment to the government, to cause disturbance amongst the people, to divide the people. आम्ही हे केलं फायल केल्या पळय तितून आम्ही हे केला की ते जे एविडेन्स आहा पळय जे टोटल मीट कॉम्प्लेक्स फाटल्यान जे एविडेन्स कितें आहा ते पुलिसांनी हे करपाचें आनी तेंच्यांनी हे करपाचें इन्वेस्टिगेट करपाचें ते तुले स्कल्स आहा पळय धाकटे बारीक जनावरांचे आसा काय ना तो अंडर एज आसा ते तेका प्रूफ आमकां करपा लागून दिताय ते पुलिसांनी हे करपाचें सीज करपाचें ते गोवा मीट हेका आमचे सॉरी एनिमल हजबंड्रीक ते दिवपाचें न्ही अशें आमी हें केलें हेका लागून आमी ती कंप्लेन फायल केली। आनी तुमच्या अगेन्स्टूय जालें कंप्लेन? हां जावं न्ही ते आपले हे करपाक लागून ते करतलेच काय हें ना हय ओके आमी आमचे हेतून काम करता तेंकां तेंचे हेतून काम करूंक वास्को चिखले एका 5 वर्साच्या चलयेचो विनयभंग केल्ल्याची कागाळ नोंद जाल्या। महाराष्ट्रांत बांदा रावपी सुदेश परब ह्या पिकअप गाडयेच्या ड्रायव्हराक वास्को पुलिसांनी अटक केली। चलयेच्या आवयन चली पिकअप गाडयेंतल्यान भायर सरतना पळयलें। ते उपरांत तिणें चलये कडेन चवकशी केली आनी प्रकरण उक्ताडार आयलें।
वास्को स्कुलांतल्या एका ल्हान चलयेचेर जाल्ल्या बलात्कार प्रकरणांतल्या आरोपीचो सोद अजूनय पुलीस घेतात. आतां चिखले वाठारांत नौदळाच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आशिल्ल्या निवासी वाठारांत एका 5 वर्सांच्या चलयेचो विनयभंग जालो. शुक्रारा रातीं सुमार 8:30 वरांचेर एक पिकअप गाडयेंतल्यान चली देंवता तें चलयेच्या आवयन पळयलें. तिणें चलये कडेन चवकशी केली आनी चलयेचो विनयभंग जाल्ल्याचें तिका समजलें. तिणें उपरांत पुलीस कागाळ केली. पुलिसांनी रातीं उसरा मेरेन प्रकरणाची चवकशी करून सुदेश परबाक अटक केली आनी पिकअप गाडी जप्त केली. ते मातशे गाडीन बसयला मरे तेका आनी मातशे कपडे बिडे काडून हात घातला भितर. कोण ते? तो ड्रायव्हर तो. ते कोण येयल्ले? नेवीचे ते हांगसरले भितरले का आनी कोण भायले? ना भायले ते ड्रायव्हर. गाडी घेवन येयल्ले हांगा? हय गाडी शिफ्टिंग गेल्लो तो. ओके. तो मागीर तो शिफ्टिंग करता तेन्ना मातशे ते गडबडी केला तेणी. कितल्या वर्साचे भुरगे आहा ते? 4.5-5 वर्साचे भुरगे. हात त्या चेडवान सांगले तुमकां? हय. पुलीस कंप्लेंट बीन केल्या? हय कंप्लेंट केला आता गेला तेवर. रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार, प्रुडंटा खातीर. काणकोणच्या म्हायतीघराचो बेकायदेशीरपणान आपणे ताबो घेवंक ना. आपूण फकत तुकाराम वळवयकार आनी अपर्णा वळवयकारा खातीर काम करताले अशें सरिता पागीन सांगलें. कांय दिसां पयलीं काणकोणच्या मामलेदारान सरिता पागीन लोकांक फटयल्यात अशी पुलीस कागाळ केल्ली. सरिताची कांय चूक ना आनी ताचेर अन्याय जाला अशें आवडा वियगस म्हणटा. मामलेदारान चलयेची माफी मागूंक ना जाल्यार ताच्या कार्यालयाचेर मोर्चो भरपाची शिटकावणी आवडान दिल्या. हांव सरीत पागी हांगा काणकोण म्हायतीघरा काम करता. गेल्ली 1.5 वर्स जाली हांव थंय काम करतालें आनी थंय हांव डेली थंय तेंगेले रिसीट आहा ती काडून ते कितली सर्विसीस येता त्यो घेवन एवरी डे तेंची सेल कर. एवरी डे इवनींग एट 6 o'clock हांव बाय द नेट हांव तेंकां दिता धाडटालें. ती कितें सर्विसीस घेता पळय सगळे थंय म्हायतीघरा दितालीं. पूण ह्या दिसा मामलेदार निपाणीकर हे कितें ना कितें बारीक बारीक इश्यू घेवन म्हाका टॉर्चर करत रावताले. हॅरसमेंट. तूं हांगा कशें बसता हे तुगे ऑफीस न्ही तूं गव्हर्मेंट ऑफिसार बसलेंच कशें काय म्हणून अशें असं हांव म्हणटा म्हागेलें कांय चूक ना न्ही तूं कितें सांगपा आहा तें आमकां सांग. तो काय आयकना गेनासलो. तेजें एक्शन घेवपाक जाय कित्याक म्हागे चूक नासतना म्हाजी इतकी म्हागे बदनामी केली की म्हाजी चूक सुद्दां ना. इवन हांवें सांगलें तूं कितें करपा हांव ओनराचें करपा हांव काय ना न्ही थंय आयकना न्ही म्हाजें पर्सनल म्हाजेर राग काडला. एक चेडूं म्हणा म्हाका कांय वॅल्यू ना म्हण लागलो. अशें करून तूं कोण आपलें सांगपी काय म्हण. मामलेदाराक कितेंय आसा प्रॉब्लेम बंद करपा जाय किंवा लायट कट करपा जाय किंवा तांकां शटडावन करपा जाय मामलेदारान डायरेक्ट डिलींग करपा जाय जो ताचो एम्प्लॉयर आसा ताचे कडेन. कंप्लेंट जर करता जाल्यार ताचे कडेन करपा जाय. इफ ही इज अ जेंटलमॅन he would have gone about it the right way by suing or taking legal action against her employers. She's not to blame for any of this and he should immediately apologize to her. He should immediately withdraw any complaint against her. Otherwise, I assure you that a morcha will land up at his cabin. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.